मोगाच्या भाव आनी भयणांनो, आयच्या दोनी वाचपां आमकां सांगता की आमी सदांच देवाक आर्गां आनी मोहिमा दिवपाक जाय. आमी सदांच देवाक आमच्या जिवितांत पयलो अधिकार दिवपाक जाय. आयचे पयले वाचपान भाग्यवन पावलू हेंच आमकां सांगता, देवाक आर्गां दियात, देवाक मोहिमा दियात, कित्याक आमचें जिवीत आनी आमच्या जिवितांत आसा तें सगलें देवाचें देणें. आनी हाकाच लागून आमी देवाक सदांच आर्गां आनी मोहिमा दिवपाक जाय. कितलीं जाणां आमी सकाळीं उठ्ठकूच देवाक आर्गां दिता काय? कितलीं जाणां आमी रातची न्हिदोंक वयच्या पयलीं देवाक आर्गां दिता काय? आमी विसरले जाल्यार आयचे पयले वाचप आमकां उगडास करता. देवाक आर्गां दियात, देवाक मोहिमा दियात, कित्याक आमचें जिवीत जावन आसा देवाचें देणें. आयच्या शिव वर्तमानान आमकां शेनवारा विशीं शिकवण मेळटा. ह्या दिसांनी आमी पळयलां फारिजो आनी धर्मशास्त्री जेजूक फसोवपाक कठीण प्रस्न विचारता. कांय फारिजो आयज जेजूक विचारता, शेनवाराचें करूंक नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजू जाप दिवन तांकां सांगता, मनशाच्या पुताक शेनवाराचेरूय अधिकार आसा. तर आयज आमी नियाळ करुया, आमी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो अधिकार दिता काय? आमी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो अधिकार दिता काय? जायते पावटी आमी संवसाराच्या वस्तूक पयलो अधिकार दिता आनी देवाक आमी पयस दवरता. आयचे शिव वर्तमान आमकां सगल्यांक आपयता आनी सांगता, देवाक आमच्या जिवितांत पयलो अधिकार दियात, देवाक आमच्या जिवितांत मोदें दवरात, देवाशी लागीं येयात आनी देवाची मनशां जायात. जेन्ना आमी देवाशी लागीं येता आनी देवाची मनशां जाता, आमच्या जिवितांत कांय वायट जावचें ना. आमी सदांच आमच्या मोतीन दवरूंक जाय की संवसाराचो पयलो अधिकार देवाक आसा, मनशाक न्हय. तर आयच्या मिसांत आमी मागुया, आमी सदांच देवाच्या चाली पोरमाणे चलूंक आनी देवाक सदांच आर्गां आनी मोहिमा दिवंक हेंच कृपा आनी बोल आयच्या मिसांत आमी मागुया.